नुस्त्या मान येताली नुस्तें मान येताली वय नुस्तें आसलो नुस्तें थोडें मागीर कितें जालें म्हणटा तें जाल्यार ते वयर आतां समजा एक मोटर बंद पडलें गेलो एक मोटर बंद पडला आनी उदक पडलें आनी वच पडली चान्स पळोवना ना तेका ओके चान्स ना पूण आतां कोणाक कांय जालें ना एकल्याक मातशें कितें जालां म्हणल्यार ओके सगलें बरें आहाय आनी रामपोळी मापोळी सगळीं पांच बी कापां जाली ते गेली चोया गव्हर्मेंट कितें जालें त्या टायमा भायर सरले टायमा भायर सरले मेन ड्रायव्हर आसलो तेगे मोटर बंद पडलें ताका लागून शेजारी आमगेले येयले आमगे गांवचे सगळे भाव येवन सगळे आतां हें केलां लायफ गार्डां आनी पुलिसांनी हांव देव बरें करूं तुमकां लायफ गार्डांनी जायतें हेल्प केलां आमकां आनी आज लायफ गार्डान लागून आमी बरे भाशेन हें करपा पावले हांव लायफ गार्डान चड देव बरें करूं तुमकां हांव ऑनर देता हांव तेगे शेजारी बरें शेजारी ऑनर ना कित्याक तेगे एकलो उदका मातशें जाला बेगीन तो दोतोरा गेलो नासता जायत पुलिसांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा पुलिसांनूय आनी आमगे गांवचे भाव सगले भाव येयले आनी बरी भाशेन आमी आतां हें केलां सकाळी घाललो तो सडनली लायफ गार्डान जेस्किलो कोयली सो हांव धांवन विचारलें कोणे कितें जालें काय म्हणल्यार फिशरमॅन बुडोर म्हणून सो आनी मातशें रावन म्हाका आमच्या विक्टर म्हणटा भुरग्यांक फोन मालूम लागलो बेगीन तेगे भाव आहाय जाल्यार तांकां धाड तेंगे पांच बुडोली म्हणून सो हांवूय थिंग गेलो चोवपाक गेल्यार अरे बुडलो ती हिंग बुडलो ती माजोडगा आतां ती उदकां दर घालूंक मेळना जायन ते हांवत उदका व्हरता ती पावली आतां तेंच दर नानू बिचार पावल्या ती नानू बिचार पावली सारकी डायरेक्ट नानू रिसोर्टाक पावली थिंगसून माजोड टावराक वचूं थिंग पावल्या सो आतां सद्या दर घाली कोताय कास्ती कितले मनीस आहले आहलेले 11 जाण कितें मनीस आहलो म्हायती केली हांव नको पूण 11 जाण मनीस आहलेले एकलो मातशें हॉस्पिटलां वयला एकलो हॉस्पिटलां वयला